2017 गोवा डेअरीच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणावेल्यान गोवा डेअरीच्या 9 संचालकांक शुक्रारा सहकार निबंधकान निलंबित केले। सहकार निबंधकान कोणाच्या दबावाखाला येवन ही कारवाय केले हे आमकां कळना। आमचेर पुराय तरेन अन्याय जाला। आमकां आमचो न्याय मेळूंक ना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करतले अशें संचालकाचें म्हणणें आसा। आज हे डिस्क्वॉलिफिकेशन जाला। ही केस चलताली की रमेश नायकान केस केल्ली आनी ताका सगळे पुरवठो केलो तो अजीत कोसंबेन। सगळे आमी हें सुद्दां केलें आसा, फॉरेन्सिका धाडून तेगे लेटर सुद्दां हें केलें आसा की हें हँडरायटींग आसा तें प्रूव करपाक तेजे कोसंबे आमकां हें मेळ्ळां। सगळी जजमेंट हें ते लायलें आसा, तरी आसतना आमचे ही केस अगेन्स्ट येयलो तो खरोच लोकशाहीचो अन्याय जालो आहा लोकशाहीचेर। हें आतां मोठी एक हें जालें आसा की हेचेर कितलेशे फार्मर आमगे 5-6 हजार फार्मर जगताय ह्या डेरीचेर। जवळ जवळ 250 स्टाफ पोट भरताय। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसलो तेन्ना 40,000 सेल जालो, तो देंवत गेलो। 70,000 आसलो 40,000 जालो। आतां परत आमी येतगीर तो 57 जाल्लो। रेट वाडयतगीर थोडो डिफरन्स येयलो येवन आतां तरी 53-54 आसलो। सेल वाडटालो, सगळें इम्प्रुवमेंट बरे भशेन जातालें आनी शेतकऱ्यांक म्हळ्यार बरे भशेन सगळी वेवस्थीत चलतालें। मदींच आतां हो एक ऑर्डर आज पास जाला की डिस्क्वॉलिफिकेशन। आनी ह्या डिस्क्वॉलिफिकेशन खरें सांगपाक म्हळ्यार एक उद्देश म्हळ्यार जेन्ना हांव 2017 निवडून येयलो तेन्ना ऑलरेडी दूद हें परचेज केलें आसलें आनी PO काडून सगळी प्रोसिजर करून हें परचेज केलें। फक्त आमी आसले कन्फर्मेशना। जेन्ना कन्फर्मेशन केलें तेन्ना आमचे बरोबर एक नवीन संचालक निवडून येयल्लो विजयकुमार पाटील। तेणी एक से घायल्लो की हेका आमी जबाबदार आसचे ना म्हणून प्रोसिडिंगाक। पूण फक्त तें बरयतना जालें की आमी बरोवपा आसलें तें आपण जालें आनी तेतून आमी प्रोसिडिंगाक आमी 4 जाण उरले की हेका जबाबदार धरले आनी ह्या बाकी डायरेक्टरान बाबा आमकांय डिस्क्वॉलिफाय केला। हो खरो म्हणल्यार मेन अन्याय आसा। हो खरो आतां एक लोकशाय पळय आहा ताका खरो न्याय मेळटो जाल्यार आतां आमकां हायकोर्टान एक अपील फायल करची पडटली, स्टे मागची पडटली आनी तें आमी करतले आनी थिंगा आमकां न्याय मेळटलो हें अवश्य आहा।